सरकारान पहिल्या 3-4 महिन्यांत साधारण 1200 कोटींची पीडब्ल्यूडी, जीएसआयडीसी आणि इलेक्ट्रिसिटी खात्यांची पेंडिंग बिलां फारीक केल्यात. चवथ मेरेन आनीक 400 कोटी रिलीज करून जून मेरेनची बिलां क्लियर करतले म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला. बाबू कवळेकारान कॉन्ट्रॅक्टरांचे पेंडिंग बिलांचो प्रस्न काडिल्लो. गोंयचो जीडीपी पळयल्यार रीण हाताभायर गेल्ले म्हणूनय मुख्यमंत्र्यान आर्ग्युमेंट घालो. आनी चल्लें हांवें की सीएमान म्हणलां की पयशे खंयच्या प्रोजेक्टा खातीर काही पेंडींग ना अशें, पूण अनेक कडेन आमकां हें जाता की प्रोजेक्ट जेन्ना आमी कामां चालू आसात त्या कॉन्ट्रॅक्टर जर विचारपाक गेले काम कंप्लीट कर म्हणून सांगपाक जर गेले किंवा आनी कितें जालें जाल्यार ते सांगता रिजन की आपल्याक बिलां पडली ना म्हणून. स्पीकर सर, पयली गजाल लक्षांत दवरूंक जाय की अशी केस आसत जाल्यार म्हाका ऑनरेबल ओपोजिशन लिडरान बरोवन धाडचें, अमक्याचें बील अमक्या दिसा रेज केल्लें, ताजे पयशे मेळूं ना, हांव चवकशी करून इमिजिएटली ताका एक तरी पे करता जर ड्यू आसत जाल्यार, ना जाल्यार ताका मेळटलें. एज ऑफ नाव एकावंटाचें अलॉटमेंट जें आसा ताज्या प्रमाणे इरिगेशन डिपार्टमेंटची बिलां आमचे कडेन झिरो आहा. सगळीं म्हणजे जी आमचे कडेन एकावंट्सान पावली, फायनान्सान पावली एकावंट डिपार्टमेंटान, ती सगळीं पे जाल्या. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची बिलां सगळीं पे जाल्या. जीएसआयडीसीन जितले पयशे मागलेले ते 110 कोटी रुपया ताजे आमी फारीक केले आनी डिपार्टमेंटांच्यान 16.01 क्रोर्स आशिल्ले ते आमी फारीक केले. एग्रीकल्चरचे सगळे फारीक केल्या. पीडब्ल्यूडी गेल्या म्हयन्याक 110 कोटी लोड करपाक लायले. दॅट इज ऑल क्लियर्ड. आय हॅव टोल्ड देम टू लोड 100 crores अगेन. वी हॅव टोल्ड इरिगेशन टू लोड वॉट एवर बिल्स दे हॅव टू लोड देम अगेन. इलेक्ट्रिसिटीकूय तेच सांगला. जीएसआयडीसी आयजूच इन्स्ट्रक्शन दिला की 60 कोटीची बिलां आहा ती धाडून दी. फाल्यां परवा भितर 10-20 कोटी रुपया तांकां रिलीज जातले सोमारा भितर. पोरू ह्याच वेळार एक्सपेंडिचर वॉज हार्डली 13% or 14%. सो वी आर टेकिंग केअर दॅट वी डेव्हलपमेंटाचे पयशे बेगींतल्या बेगीन वतले. त्यामुळे म्हाका दिसना हो प्रॉब्लेम 1-2 म्हयन्या नंतर मातूय उरतलो. आतांच तो बरोचसो कमी जाला. यू कॅन चॅकअप विथ कॉन्ट्रॅक्टर, दे वील टेल यू मोस्ट ऑफ देम हॅव गॉट द पेमेंट. माय ग्रॉस डोमेस्टीक प्रोडक्ट इज 64,442 crores 16-17. Against that the loan is 12,433 crores, which is cut and हिशोब 19 point कितें तरी येता percentage. Our fiscal deficit has come down to 1.32%. So everywhere we are bettering the ratio of the earlier year. So financial management and these are the health parameters. फाल्यां कोणें म्हणलें म्हजें ब्लड प्रेशर 120 आहा. 120 absolutely does not mean anything. When you know that 120 is a normal blood pressure, you say it is normal or it is slightly better than the upper limit. So same way, हांव इतलेंच ताका सांगता की डेप्ट वर्सीस जीएसडीपी रेशियो इज बिलो 20%. 4 वर्सांत सरकार कुमुंदादींक ग्रांट टप्प्याटप्प्यान बंद करतलो. उपरांत कुमुंदादींचो कारभार तांणी स्वता चलोवपाचो. आयोग कुमुंदाद कोडाचेर काम करता. कुमुंदादी सरकाराक दिराम सुद्धा दिनात. फुडल्या 4 म्हयन्यांत कुमुंदादींचो कारभार जाग्यार घालता. करप्शनाचेरूय एक्शन जातली म्हूण रेव्हेन्यू मिनिस्टरान कुमुंदादींक शिटकावणी दिल्या. निलेश काब्रालान कुमुंदादींचे एडमिनिस्ट्रेशनाचो प्रस्न काडिल्लो. The government intend to resolve this, because it's part of this question only. How does the government intend to resolve the salaries issues which has been again and again coming up for the last so many years of the South Goa Comunidad? स्पीकर सर, तेच आत्तां म्हणिल्लें इनकम समज एडमिनिस्ट्रेटराक येवपा जाय इज थ्रू दिरेमाज. दिरेमा जे आमी दाखयता ते पे जायत ना. आतां कुमुदादीक जेन्ना दिरेमा आनी इनकम येवचो ना, वॉट एवर एस्टिमेट दे मेक और दे ट्राय टू शो एज एक्सपेन्सीस, दॅट इज नेवर मेट. की बजेट एस्टिमेट जस्ट बिकम्स फॉर द नेम सेक. आतां ताज्या खातीर स्पीकर सर सेल्फ सफिशियंट कुमुदाद जावच्यो म्हूण 2016 फेब्रुवारीन गव्हर्मेंटान सर्क्युलर काडलो की ऑल कुमुदाद एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसीस हॅव टू बी सेल्फ सफिशियंट म्हणून. आनी ग्रांट्स बंद जातल्यो. कित्याक 2016 पर्यंत 4 वर्सांक जवळ जवळ 2.31 लाख ग्रांट इन एड म्हणून साऊथ गोवा कुमुदादीक दिल्ली आसा टू पे फॉर सॅलरीज अँड अदर एक्सपेन्सीस. आतां फुडें कशी चलोवपाची, दे हॅव टू पे दीस दिरेमास. इलिगॅलिटीज आसा म्हणजे रेव्हेन्यू येना. तो Kumudad Commission will look at it, but at the same time, Speaker Sir, government has taken a decision that in the Honorable CM and the decision घेतिल्लें आसा as far as this particular thing is concerned, for the next 4 years, the grant in aid will continue in a particular pattern.
इन दीस पर्टिक्युलर इयर्स बिकॉज 2016-2017 पर्यंत फायनान्शियल इयरान जी ग्रांट डिस्पर्स जाल्ली ताजी 75% पे जातली. फुडल्या वर्सा 50% पे जातली ऑफ 2016-2017. ताज्या मागीर 25% जातली ऑफ 2016-2017 and within these 4 years government will, the Kumudats will have to ensure and the administrative officer will have to ensure that they become self-sufficient. Anyway, I want only one assurance. Don't answer me anything. One assurance: in your tenure, you will take one complaint to logical end and see that action is taken and see that there are changes in the Comunidades of Goa, because all these years we are getting the same answers. कोलवाळे कुमुदादीचो पयर आयलो तो इमिजिएटली एक्शन घेतले ड्युरिंग डिमांड. आय विल टेल हिम वॉट वी हॅव डन. ही इज अवेअर अबाउट इट. सो एज फार एज एक्शन इज कन्सर्न इन दिस टायप इश्यूज गव्हर्मेंट विल नॉट कॉम्प्रोमाइज. तुवें जो इश्यू दिला वी आर नॉट टॉकिंग. इट्स अ इन्क्वायरी विच इज देर. लेट द इन्क्वायरी रिपोर्ट कम. आफ्टर दॅट वी विल एक्ट ऑन इट. एक्शन 100% विल हॅपन. हे तुका एश्युरन्स आमी दिवंक शकता. 16-17 बेज धरले आमी रेट आणि त्या रेटी प्रमाणे वी आर स्प्लिटिंग इट इंटू 4 years ऑफ गिविंग द पर्टिक्युलर ग्रांट. दॅट इज ग्रांट इन एड गिवन. सो पहिल्या वर्सा 75%, मागीर 50%, मागीर 25% आणि मागीर दे हॅव टू बी सेल्फ सफिशियंट. एफडीएच्या ऑफिसरांनी ब्रेसारा म्हापशा हॉटेल पंचगंगा आणि आजगाव फादर आग्नेल इन्स्टिट्यूट कॉलेजच्या कॅन्टीनाचेर रेड मारली. नितळसाणीच्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार घालमेरेन कॅन्टीन आनी हॉटेल बंद दवरूंक लायला. पंचगंगा हॉटेलाच्या पात्रांवाक हे पयली एफडीएन नोटीसूय काडिल्ली. एवढी ऑफिसरांनी फादर आग्नेल इन्स्टिट्यूट आसगांव सकाळी इन्स्पेक्ट केले त्यांचे कॅन्टीन आमकां अनहायजिनीक कंडिशनांत मेळिल्ल्या कारणान ते आमी तांकां बंद करपाक. आणि सिमिलरली आमी हांगा पणजे म्हापसा बस स्टँडार आयले आनी हें हॉटेल पंचगंगा 2 म्हयन्या पयलीं म्हाज्या इन्स्पेक्टरांनी इन्स्पेक्ट केलें आनी तांकां कॉम्प्लायन्स करपाक आमी 15-20 डेफिशियन्सी दिल्ल्यो आनी कांयच कॉम्प्लाय करूना. हे सगळ्यो डेफिशियन्सी ज्यो आसा त्यो तांचे मेजर आसा आनी दॅट मे लीड टू एनी फूड पॉयजनींग. तांकां आमी आयज प्रिमायसीस बंद करपाक सांगला आनी मॅन्युफॅक्चरींग एक्टिविटीज बंद करपाक सांगला. जो पर्यंत ते कॉम्प्लाय करना तो पर्यंत आमी तांकां परमिशन दिवपाना मॅन्युफॅक्चरींग. पंचगंगा हॉटेलाचो पात्रांव म्हणटा एफडीएन सांगिल्ल्या प्रमाण फुडलें काम करपाक खंय कदंबा कडेन प्रोसेस सुरू केला. रोखडेंच कामय चालू जावपाचें आशिल्लें म्हूण तो उलोवन दाखयता. कदंबान लेटर केल्लें सगळें पास केल्लें पूण काम स्टार्ट करून अजून ऑर्डर करता हांगा कदंबान सगळें फूल. तुमकां तेंच्यांनी नोटीस दिल्ली न्ही मॅडम? लेटर दिल्लें न्ही आमकां. लेटर दिल्लें तें आमी तेन्नाच मागीर फॉरवर्ड केलें लेटर. सो तेणें काम रेडी करून सगळें दिता म्हणलें. पास बीन करून घेतलें हेंच्यांनी कोणे कदंबान. एक बी लेटर दिलें येयनूय गेलें चॅरमॅनाक सांगिल्लें तेन्नाच. सगळें पास केलें हेंच्यांनी. स्टार्ट करूं कामान स्टार्ट करतले. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. घेवया एक ब्रेक.